हांगा एक सारकी व्हडली दुर्घटना गेल्या खेपे जाल्ली. तुमी पळयलां आसतलें, एक व्हडली लँडस्लायड. जी लँडस्लायड म्हजे मतदारसंघात इतली हांवें केन्नाच पळोवंक ना. पूण गेल्या वर्सा आमचे कॉन्ट्रॅक्टरान बाब गौरव दुकळ्यान काम फास्ट केलें, तांचे भितर रिपेर्स करून दिले आनीक आमी एसेंब्लीन हो मॅटर रेज केलो आनी ते आमी सबस्टॅन्शियली केल्लें. पूण हें जर काम करना जाल्यार गेल्या वर्साचें काम जें कितें केलां तें बी म्हळ्यार निर्फळ उरतलें. ताजे खातीर हें काम चड गरजेचें. कितल्याचें काम तें 1.56 कोटीचें काम आहा. हें काम करून वी वील एन्श्योर दॅट देर इज इवन इफ अ लँडस्लायड हॅपन्स इट वील नॉट अफेक्ट द रेजिडंट्स, द लोकल रेजिडंट्स. तांचे परस चड हांवें फॉलोअप हें केल्लें आहा. एज इफ हें म्हजेंच घर मोडिल्ले भशेन मोडटलें हें भंयान हांवें फॉलोअप केल्लें आहा. सरकार तुमकां खबर आहा की एकूच प्रोजेक्टान एकूच बिल्डिंगेच्या सायडीन अशे 1.5 कोटी मोडपाक सरकारा कडेन ना. पूण जावन तुजो आमी तें पुश केल्लें आहा. आमचो WRD मंत्र्यांनी म्हाका तशें सहकार्य दिलां आनी ताजे खातीर हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव मागतां की कॉन्ट्रॅक्टरांनी बेगीन काम सुरवात करचें. कित्याक 27 तारखेक पावस हे खेपे पावसूय मातसो बेगीन आहा अशें म्हणटात. सो आय थिंक तांचे जे कितें इश्यूज आहा ते सगळे रिजॉल्व जातले. विजय बाबू हे लेट जालें अशें दिसना तुमकां? पावस आतां म्हळ्यार सरकार कसो चलता तो तूं जाणा. मदीं गॅर बी आहलें, गोंयचो सरकारूय ठप्प जाल्लो. आतां काल गॅर सोंपलें आनी ताचे खातीर हे आमी हे नवें जमनी बरोबर गॅर आमी सुरवात करता. सरकार कसो सरकार आसा गोंयांत हो प्रश्न मरे. नाशिल्ल्यांतलो सरकाराक आमी जागयतात आनी जागून काम करून घेतात. हाजे खातीर तुवें आमकां मातशें आमचेंय बी अभिनंदन. 4 कोटीचो एस्टिमेट केल्लो तो सरकार मातसो कंगाल पार्टी जाल्या म्हणटकर त्या 1.5 कोटीचेर हाडून तो काम करतलो आनी कशें तरी करून दितलो.